आमच्या फामिलीनी सोयरीगत ओकोण करूंक मानेवोन आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय। मानेवोन आग्नेल देखीवोन आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो। ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोड्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी शृंगायलो। हे सगळे गुण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले। पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो। असो मानेवोन आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला। ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया। सगल्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलो दीस जावं दिता। ह्या मिसाचे इंतेसांव एम्बर आनी आयवन बरी भलायकी मागता। रिबेलो फॅमिली वेलसांव टावन। तशेंच ब्रँडन आमचो भाव हॉस्पिटलांत आसा। ताका ब्लड क्लॉट मेल्लेले आसात आनी आनीक थोडी टेस्ट करूंक सांगल्यात। चड पेरीक आसा। ताचे पिकोवणे खातीर केरीत भाशेन आमी मागुया। हे वेळार आमी सगळीं उबी रावुया आनी यादीकाक येवकार दिवन प्रवेश गीत गावुया। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। मनशां दवरून ताची भक्ती आपली करूं। जेजू वरी तुका बसूं, जेजू वरवीं जिवीत सोडूं। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं। तुझे सोवे आसूं।
क्रिस्तांनो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी आमचो विशय आसा मानेवंत आग्नेल कुटुंबान संबंद तिरावंक नमुनो. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूच्या राजकीय याज्ञिक वर्गांत भाग मेळ्ळा. ह्याच खातीर ही जबाबदारी बरे भशेन आमी वळखून घेवंक जेजूच्या मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कायदो आसा. आमी सगळीं कुटुंबांत जल्मतांव आनी कुटुंबांत जियेतांव. दर एक कुटुंब एक मुळावी पवित्र सभा. Each family is a domestic church. कुटुंबांत एकामेकाचे संबंधान आमी जियेतांव. पोती पोतिनीचो संबंद, आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सवें संबंद, भुरग्यांचो आपल्या आवय बापूय सवें संबंद, कुटुंबांत सासू पाय माय व शेपाय शमाय सवें संबंद. आज नोवेनाच्या मिसांत आमच्या कुटुंबां पासत मागुया. दर एक कुटुंब पवित्रतायेन आनी मोगाच्या संबंदान जियोन जेजूचे मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी आमच्या कुटुंबांतान पयस वेतात. कुटुंबान रावपाक लागून एक आडकड कशी जाता आनी हो कुटुंब देवाचें देण हें म्हूण मानून घेवंक विसरल्या. चुकल्या आमी. सगळीं दोळे धांपया आनी पातकाची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सौर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. तुमच्या कुटुंबा पासत तुमी मागचें. स्वर्गींच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरलें. संवसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडोवं. अशें स्वर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरान संतोषान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. भुरग्यांनो, हांव सांगतां तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगतां तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापाक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकपाचो कायदो राखून दवरला. सरेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपलेंच भुरग्या बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मान वागयता तो लांब ओंक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सरेस्पराची समूत पाळटा. उतरांनी आनी कोन्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कोडलेन तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुन्याद कोसळटा. तुज्या बापायच्या अदृश्टान दादुशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें अदृश्ट तुका भोवमान मेळयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका माणसुगी फावो जाता आनी ओकमानाक सांपडलोली आवय तिच्या भुरग्यांचें अदृश्ट. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपरवा करी नाकाय. कित्याक बापायक दाखयलोले दोळ्याचेर विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान ओस्को जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता. ताच्या परस बरो न्हय आनी आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोण धाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. सरेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंस बागी. जबाब. सरेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंस बागी. सरेस्पराची भोक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंस बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावूंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब. सरेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंस बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनांचे फांट्या सारकी तुजे भोंवती
जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सोरेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोना तावन सोरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावन. जबाब, सोरेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. उडगार. Sorvesporak, suj, sorvesporak, sorvesporak, suj. Sorvesporak, suj, sorvesporak, sorvesporak, suj. Kiedy wortem ugarbo, amcia sumia Jezucie, आमी ग्रेसावचे खातीर आपूण जालो दुर्बोळ. सोर्वेस्पोराक सुय सुय सोर्वेस्पोराक, सोर्वेस्पोराक सुय सुय. सोर्वेस्पोराक सुय सुय सोर्वेस्पोराक, सोर्वेस्पोराक सुय सुय. सोर्वेस्पोर तुमचे हिसोवे आसूं. तुमचे हिसोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली. आनी परबेच्या दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी ओळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकूंक आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठ्ठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोदी उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमच्या ह्या नोवेनान विशय कुटुंबाचे संबंद तिराव पादाग्नेल आमकां नमुनो. आनी म्हाका दिसता हो आमचो विशय आमकां सगल्यांक लागतलो. भोव करून आमी जी जल्माक येता आनी आमी जियेता ती कुटुंबा विरेन कोण जल्माक येना. कुटुंब हो घडटा आनी कुटुंबाक घडणे वरवीं आमी मनशां जल्माक येता. आनी आयचो दीस आनी भोव करून ही नोवेना जरी तर पादाग्नेला लागून आमी हांगा एकठांय जाल्यार तोय कुटुंबान जल्माक आयिल्लो. आनी ताका लागून ह्या कुटुंबाक घडये हे संबंद तिरावंक तो आमकां नमुनोच. पूण हो संबंद तिरावंक आनी ह्या कुटुंबाक आमकां सांत फावो कर म्हूण आमी मागता तेन्ना हो आग्नेल पादाग्नेल आनी आतां मान्यावून ताणें कोणाचे तरी नदर दवरली. आनी ती नदर
जेजूचेर. हें की भोव गरजेचें. हे संबंद जोडूंक जे आमी सोदता ते जेजूचेर नदर दवरून जोडूंक जाय. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच खुणायता. जेजू, ताची आवय मारिया आनी ताचो डॅडी बापूय जुजे हांची आमकां खबर मेळटा. आनी ही खबर सादी जायते फावटी आमी आयकल्या. आनी घडये थोडी वस्तू घडये हांव सांगतलो त्योय बी आमी परतून आयकतल्यो. पूण कितले आमकां लागता ते प्रमाणे आमी आमच्या जिवितांत जियोंक जाय. पयले सुवातेर ही आख्खो कुटूंब ती जेरुजालेम देव टेंपलान वेता. दे आर ऑन अ जर्नी. दे आर ऑन अ जर्नी. फामिलीचें जिवीत, कुटुंबाचें जिवीत तें सदांच वाटेर आसा. वी आर ऑल पिलग्रिम्स. आमी ह्या वाटेर आसता आनी वाट जियेता. हो कुटूंब सुरू जाता आनी त्या कुटुंबांतल्यान आमी भायर पडटा म्हणजे आमचें मरण. तेच ना की ही यात्रा आमची संवसारी सोंपता, पूण आमी सदांच हे वाटेर आसा. आनी हे वाटेर जायतें कितें घडटा. आनी शुभ वर्तमाना प्रमाणे थोड्यो वस्तू हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. आमकां घडये जिविताक बऱ्याक पडत आनी घडये आमच्या जिवितांत त्यो आसात जायत. म्हणजे आमकां काम करूंक नाका त्या त्या थोड्या विशयां बाबतींत. पूण खंय खंय गरज आसा तें आमी करुया. जे भाशेन हांवें म्हणलां ही जावन आसा यात्रा. दे आर गोईंग टू जेरुजालेम एंड दे आर कमिंग बॅक. हे वर्सावळीचें तांचें एक पिलग्रिमेज यात्रा तांची. आनी आमी आयज वर्सावळी भाशेन पिलार ह्या दोंगरार आयल्या. कितें तरी जेजू लागीं मागोंक, देवा लागीं मागोंक जाल्यार ही यात्रा आमी चालू दवरता देवा लागीं मेळपाची. आनी ही यात्रा पुराय कुटूंब वेता. द होल फॅमिली गोज ऑन दीस जर्नी. अशें न्हय जुजे पयलो गेलो मागीर मारयाक सांगलें तुज्या आरे आमच्या पुताक मातशें न्हेसोय, तूं दुसऱ्या मिसाक यो. ना, पुराय फामील गेली. दे आर ऑन अ जर्नी. आनी ते जर्नी ही पुराय फामील चलता आनी येता तेन्ना पळय आवय बापायचो हुस्को ती जाणाता जेजू आसा म्हणून. पूण थंय ती आपणाच्या लोकां सांगाता वेता. दे आर वीथ द पीपल. आनी ताका लागून ती एकली वचना. आपूण यात्रेकारां कशीं आपणाच्या सोयऱ्या दायरां फामिली बाराबर शेजाऱ्या सामाऱ्या बरोबरी चलता. ती बाराबर चलता, बाराबर येता. दे आर गोईंग वीथ द पीपल. आनी आमी जेन्ना आमचो कुटूंब ह्या देव मंदिरांत जेन्ना वेता आमी कशीं वेता? आर वी गोईंग वीथ द पीपल? आमच्या परजे बराबर आमी चलता वो आमी एकलींच वेता आनी एकलींच येता? आनी ताका लागून मागीर कोणाचे लागीं उलोवप ना, कोणाचे लागीं पाचारप ना. ना म्हूण मागण्याची समुदाय म्हूण आमकां कळना. बायक स्टार्ट मारली गेली आयली. थंय खंय बसता तांकांय बी आमी वळखना. आनी आमी इतलो ती इतलीं वर्सां आमच्या गांवांत वाड्यान जियेता आसतना आमी आमकां गांवच्या लोकांक आमची खबर ना आनी आमी हुस्को दवरिना. आनी असली फामील मातशे थंड कशी पडत वेता. इट बिकम्स कोल्ड. कित्याक? वी आर नॉट ऑन अ जर्नी. आमी आमचे वाटेर ना. आमी वाट सोडल्या भोव करून देव टेंपलान वचपाची, देवाक भेटपाची ही वाट चुकल्या. आनी थोड्यो वस्तू ह्यो घडये आमचे मदें जातात. आतां पळया, ही आतां वेतात आनी ती म्हणटात जेजू आसतलो कोणा बाराबर. आसतलो तो वाटेर. एक दीस जालो, 2 दीस, तिसरे दिसा सोदतात ती. आनी तांच्या बाराबर तो ना. पयलें म्हणल्यार दे आर ट्रस्टींग पीपल हू आर ऑन द वे. जेजू आनी हेंच न्हू म्हाका खबर आसा. आमी धाकटे बी आसलेली न्हू. आमचे आवय बापूय म्हणटालीं हांव मातशें मडगांव वचून येता, हांव मातशें बाजारान वचून येता. बाय तूं मातशें दवरताय तुमगेर, मातशें चोय हांव मुगे चेड्या चोय हांव, मुगे चेडवा चोय हांव. कित्याक? ती बस वचपाचो एक टायम आनी येवपाचो एकूच टायम. मोदें आनी बायक बी ना. तूं ती 3ची बस दवर आनी मागीर 6च्या बसीचेर येवपाक जाय. त्या वेळार भुरगीं खंय रावतलीं? शेजऱ्यांगेर नाजाल्यार आनी कोणागेर. दे वर ट्रस्टींग द नेबर्स. आमचे आवय बापूय शेजाऱ्याचे विस्वास दवरून वेतालीं, भुरग्यांक बी दवरतालीं. आज काल ट्रस्ट आसा वो ना, विस्वास आसा वो ना, म्हज्या भुरग्याक हांवें कोणा लागीं तर दवरूंक जाता वो ना. आनी हें खूंय बदल्लें काय? वे इट हॅज चेंज्ड. आनी कशें बदल्लें काय? कोणें बदल्लें काय? वो आमचे मदें संबंद
आनी आमचो मोग जो एक फामील दुसऱ्या फामिली मध्ये दाखयताली, शेजारी शेजाऱ्या मध्ये कितें तांचेय लागीं फामील आसा, तो खूंय चुकलो काय. पूण हांगा चुकोवप ना. ती तरी आसतना जाणा, अरे म्हजो पूत तांच्या बराबर आसतलो आं, आनी ती सगळीं खुशाल आसा. उपरांत आमकां मेळटा हे फामिलीन जल्माक येयला तो जेजू. पाद आग्नेलाच्या फामिलीन ताच्या आवयन बापायन जल्माक हाडला तो सांत पवित्र भुरगो. आमचे फामिलीन पवित्र भुरगीं आसा. आर वी क्रिएटिंग सेंट? आनी हे बाबतींत न्हू, वॉट आर वी क्रिएटिंग ऑफ आर चिल्ड्रन? कितें म्हूण आमी कोत्ता आमच्या भुरग्यांचें? ऑपरेशन आमकां सांत जावपाक तांकां हावेस दिला. आमचो हावेस जल्माक येता 1-2 वर्सांनी. ए फॉर एप्पल, ए फॉर आब्बा बाप्पा हें शिकयलां. ही दोतोर ना आतां घरा, कोण शिकयना. आनी दोतोन शिकयतो जाल्यार आल्तार जाय. आल्तार नाच जातात ते आमच्या सालांत आसना. ते आतां खंय तरी एक बेडरुमाक कोणशाक येदोस दवरता. तें जाल्यार मातशें कोण तरी प्रेशर घालता आसतलो. तूं क्रिस्तांव न्हू, इमाज ना, जेजूची इमाज ना. नाजाल्यार केन्ना केन्ना तरी फादर ते ब्लेसिंग येता न्हू इस्टराक, तेन्ना तरी दाखोवपाक नाका. ताका लागून घोडी एक इमाज दवरता जाय. नाजाल्यार सालांत आसताली, भायर सोदता आनी भितर सोदता तेन्ना ताचे नदर घालून वेतालीं. आनी हय तर वस्तू ना, घरांत तेर्स ना, जाल्यार सांतपण कशें जातलें? पाद आग्नेल पवित्र मनीस म्हूण आयज आमी हांगा एकठांय जाल्यार मागता हांव ताची मजत. तुका नाका तुजो भुरगो सांत जावन कोणें तरी तुज्या भुरग्या लागीं मागलेलें एका दिसा, म्हजे पासत माग रे, म्हजे फामिली पासत माग. पूण ताका लागून आमचे फामिली पवित्र आसूंक जाय न्हय. वी डोंट हॅव अ प्लेस फॉर सेंट्स नाव. ना, हे सगळी सुवात आसा. वी मेक प्लेस फॉर टीव्ही, वायफाय, मोडेम, ही सगळीं जी वस्तू येयल्या न्हू, वी मेक प्लेस. तांकां आमी सुवात ना जाल्यार एक onटी बुराक मारून एक मातशें स्टँड अशें करतली आनी मागीर मोडेम दवरतली. वी हॅव स्पेस. आमच्या भुरग्यांक आहा काय? हांव केन्ना केन्ना चिंता, भुरग्यांक खरें सुवात आहा? म्हाका उगडास आसा. एकलो तरणाटो म्हाका म्हणटालो, आय फायंड इट डिफिकल्ट टू गो टू माय फॅमिली, आय अवॉयड. कसलें धोरण हें आतां? कोणें म्हणपाक जाय आसलें, हें सगळीं म्हाका सोदयता, जावं इस्कॉल, जावं फ्रेंड, जावं इश्टा मित्रा, कंपनी. आय हॅव टू गो टू माय फॅमिली, आय कॅन चार्ज देर. आज फामिली वचोंक सोदना, कामाक वचोंक सोदता, अवॉयड करतात. संबंद ना, उलोवणें ना, देर इज नो कम्युनिकेशन. सिरियल आसा, टीव्ही आसा, टीव्ही फकत बोप मारता, पूण टीव्ही तुजें आयकना. तरी आसतना आमकां टीव्ही लायक. तुजें आयकपाक तुजी मामी डॅडी भुरगीं आसा, तरी आसता आमी तांचेले उलयना. आनी आयज काल कोण उलोवपाक सोदिना. वी आर ऑल टायम फ्रेम्ड. ह्या टायमार हिंगा गेलीं. आमी कितें करता? हांव चिंताक जायते बावडी न्हू, भुरग्यांचें जिवीत आतां तेच भाशेन. आवय बापायचें जिवीत कामान बुडलां, भुरग्याचें जिवीत शिकपान बुडलां. शिकप गरजेचें, मागीर कितें? बरें जॉब मेळ्ळो मागीर कितें? 1 लाख सॅलरी मागीर कितें? कोसळटात. कित्याक कोसळटात? सदांच आमी हें फॉर्म करीत आसा तांच्या गिन्यान, ह्याची आकारणी जायत आसा. हें कोण फॉर्म करतलो? हे काळजाची आकारणी कोण करतलो? आवय बापूय न्हू, नाजाल्यार पवित्र सभा न्हू, ही गरज न्हू. पूण ही गरजेन बाबा कोण तरी धाडटा, ऑल्टर सभेजान धाडटा भुरग्यांक, तरणाट्याच्या जम्यान धाडटा. तरणाट्याच्या जम्यान गेले ती मागीर खबरो मारतलीं, मोगान पडटलीं. मागीर हो कुटूंब आनी खंयचो जी कुटूंब आमी आमच्या घरांनी जी येता, तोच कुटूंब आमच्या फिरगोचेन घडोवन येता. थंय मोगान पडटलीं. कॉलेजीन गेल्यार मोगान पडची ना, पिकनिकेक गेल्यार मोगान पडची ना. हो नाका जाल्लो रिजन. हांव म्हज्या भुरग्यांक धाडटलीं कित्याक थंय जेजू मेळटा. जेजू आवय बापूय देव तेपलान घेवन वेता. तो देव आसून लेगून तिका सुवात दाखयतात.
ही मागण्याची सुवात यो हांगा तूं मागोंक. कितलीं जाणां आमी आमच्या भुरग्यांक मागण्याची सुवात दाखयता आनी हे संबंद तुट्टा. तेच भाशेन ती बाराबर वचोंक सोदता. दे वॉन्ट टू गो टुगेदर. आनी हे जायते आमच्यानी उलोवंक जाता. आनी ती माय न्हू काय बरें म्हणटा न्हू, बाबा तुवें आमकां कित्याक अशें केलें, वाय यू हॅव डन दीस टू अस. तापयना ती. इंग्यो दोन मात्ता म्हणटा, म्हणना बाबा तुवें हें कित्याक केलें, तुजो डॅडी आनी चोय हांव सोदता मरे तुका, समजिकायेची आवय बापूय. आनी ताका लागून बाप साहेब आपणाच्या चिटींत आमोरीस लॅतित्सी हांगा बरोवन सांगता, नो चायल्ड इज युअर प्रायवेट प्रॉपर्टी. युअर चायल्ड इज नॉट युअर प्रायवेट प्रॉपर्टी. द चायल्ड इज अ गिफ्ट टू यू. ते तुका देणे. ताच्या बरोबर चलोवंक फकत तूं आवय बापूय पुरती म्हूण सोदून काडल्या. ताच्या बरोबर चलोवंक तो कंपनी म्हणजे देवान संदेश ताका दिवन धाडला. तो संदेश कितें तो सोदून काडपाक आवय बापायनी मदन पदोनीनी शेजार सामाऱ्यान ताका आदार करूंक जाय. अरे बाबा तुका हेका लागून धाडला आसतलो, तूं आर्ट जाणा मरे, आनी ड्रॉइंग जाणा, बरें तें कर, हें कर, हें कर, हें सोदया आमी, सोदया बराबर सोदया. म्हाका 80% जाय, 90% जाय, तूं दोतोर जावंक जाय, घे. सगळे दोतोर सगळे इंजिनियर जाल्यार सात कोण जातलो. आमच्या पासत मागोंक स्वर्गा राज्यान कोण आसतलो. तुजो भुरगो जावंक जायना. पूण ना, दोळ्या मुखार येता जॉब आनी पयशे. आयज काल फामील तेचेरूच चलता. एड्युकेशन इज फॉर जॉब एंड जॉब इज फॉर सर्वायवल. ना जाल्यार अरे बाबा आमी एकठांय आसा, अरे जॉब बी जाय आमकां, पूण आमची फामील गरजेची. यो 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 आमी बरी भशेन बसया, उलोवया, सांगायच कितें जालें घरान. ह्यो वस्तू आमच्यो सांडटा. आनी ताका लागून बाप साहेब म्हणटा, दे आर नॉट ए प्रायवेट प्रॉपर्टी. कित्याक तूं प्रायवेट प्रॉपर्टी तुका जाय तें कोत्ता, जाय थिंगा फोंड मारता, जाय तें रोयता. ताका लागून तूं एके पावटीना भुरग्याक प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटलें आनी ताका जाय थिंगा फोंडटलीं, जाय थिंगा माती घालतलीं, जाय तूं हिंगा शिंपोंक सोदतलीं. बट दॅट इज नॉट युअर प्रॉपर्टी, इट इज अ गिफ्ट. देवान दिल्लें देणें तें. तुका जाय जाल्यार SSC पास जावन 100% हाड, असले डिमांड ना. आं बाबा शीक तूं, तुका दोतोर जावंक जाल्यार 100%. पूण प्रेशर ना. तुज्या हावेस कितें, वॉट इज युअर ड्रीम, टेल मी. आय एम युअर डॅडी, आय एम युअर मामा. सांग म्हाका. तुज्या बरोबर आमी चलता. तुजो हावेस आमी चल पुराय करुया. या चलया. शेकी हे आयज काल फामिलींत उलोवप ना. देर इज नो टॉकिंग. पूण आवयचें चोय न्हू, बाबा तूं आमकां सोडून गेलय रे, मातशें चिंतपाचें न्हू. आमच्या आवय बापायक आमी जाणटे जाले म्हणून कोणशा दवरता न्हू. ती एके फावटी म्हणटा, आपणाच्या पुताक बी म्हणटा, बाबा केन्ना तरी फोन कर रे, बाबा यो आनी जाप कर रे. हुस्क जाता, जेवण जाय रे म्हाका, जेवण नाका, बरी जाप रे. ही जाप दिना जाल्यार फामील कसली. तूं मागीर फामिलींत रावता, कंपनींत रावता. कंपनी तेंच कोत्ता, लॅपटॉप आनी कंप्युटर टक 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 केली, मागीर पयशे मेळ्ळे येयली घरा. कसली फामील. ना 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 ना, हे फामिलींत आमचें हें टायल्साचें घर, पेंटाचें घर, तूं बरी सोबना. तुका तो रूम आनी ती बेड जाल्यार पयलीं हाडल्यान एक कुडा तुंय. ना ना ना, मातशें वास मारता. तूं जाणटी जाल्या न्हू, तूं धाकटा आसता तेन्ना कांय करूंक ना. तुज्या आवयन तुज्या पासत, बापायन तुज्या पासत करूंक ना. तुका हांक्यान घेवन हेळोवंक ना. तुका तूं रडटा तेन्ना तुका तुजी दुकां पुसूंक एक गिफ्ट घेवन दिवंक ना. आनी जेन्ना जेन्ना तूं नेचर्स कॉल कोत्तालो तेन्ना तुका तांणी पोसूंक ना. तुका निवळ करूंक ना. आज तुजो टायम आयला तांकां निवळ करूंक तुज्यान जावंक ना. हात पांय गोट आसतना जावंक ना. तुका जायना तेन्ना तुज्या आवयन बाबायन तुका आदार केलें, आनी तुका आतां जाता तेन्ना तुज्यान करूंक जायना. कसली फामील आमी बांदतले हांव. आनी शेकी आवय मारिया काळजान बाळगून दवरून वेता. आनी तुवें म्हणलें आसा, त्यो थोड्यो वस्तू आपणाच्या काळजान बाळगून दवरल्या. फामिलीन न्हू जाय ती जाण कोण एकलो तरी आपणाच्या काळजान घेवन आसा.
कश्टवता. ती मागीर आवय आसतली ना जाल्यार डॅडी आसतलो ना भुरगीं आसतलीं. दे आर सफरींग. फॅमिली तांच्यो त्यो वस्तू सांगूंक जायना. डॅडीक सांगतली, मामीक सांगतली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आहा जाल्यारू आवय म्हज्या लागीं आतां पयशे ना, भुरग्यांक हांव कशें सांगतलीं. आरे म्हज्या लागीं गो उलयना, म्हज्या लागीं घरकान उलयना, कितें म्हूण कोत्तलीं. आरे म्हजो गुन्यांव न्हू, हे तेणी मरे बोगलांत घातल्या, हें सांगल्यार गो चालटलो. भुरग्यांक दिवपाक 2-4 आयस्क्रीम जाय पडटा, पयशे जाय, पूण हो गो दिना म्हाका पयशे. पूण सांगल्यार तापतलो, म्हजे तापतलो, भुरग्यांक तापतलो. ताचे परस सगळें हांव एकठांय कोत्ता, गांठीक बांदता आनी म्हाज्या काळजां भितर घालून दवरता आनी म्हणटा जेजू आहा. फॅमिलीन तरी आमी एकामेका लागीं उलयना आनी फामील आसतना आमी तर सफोकेट जाता, फुगार जाता. ही फामील कसली आमी तयार केल्या. हांव वारंवार म्हणटा ते गूट समजना आसले, कित्याक ते देवाचे. आमचे मनशाचे गूट न्हू ते, दोळे आमकां देखूंक येता तरी आसतना आमी पळयोना. आनी आमी पळयता म्हजी घरकान रडटा, म्हजो घरकार रडटा, पयशे ना, म्हजी भुरगीं रडटा, तरी आसतना आमी रातीर येता सगळें बरें आसा म्हणून न्हिदता. न्हीद पडोंक जाय आमकां. जेजू आल्तारार मरता तुज्यान म्हजे पासो. यो म्हणटा आपणाचे देव तेंपलान आपूण तुका मेळटलो. ही आमी कुटूंब घेवन ही यात्रा चालू दवरुया, भावार्थाची यात्रा. लेट अस गो टुवर्ड्स अ चर्च अँड फायंड अ लॉर्ड. आनी निमणेचोय भुरगो हूंय मेळ्ळा. म्हजो डॅडी सांडलेलो आसा, केन्ना घडी पिता जायत, म्हजी मामी सांडली आसा. आनी जायत्या जाणांचे एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर्स चलता भुरगीं आसतना. भुरगीं सांडलेलीं आसा शिकपान, गुल जाल्लीं आसा घडी दुसऱ्या कामान. आनी हे सांडले वस्तू पळय, देव हूंय मेळटा, जेजू देव तेंपलान. वी वील बी फावंड इन आवर चर्चीस एंड विथ आवर गॉड, नॉट समवेर एल्स इन द कंपनी एंड ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द गार्डन. आनी ताका लागून आमी तर पोत्तून आमकां मेळोंक जाय, आमच्या भुरग्यांक सोदूंक जाय. या आमी आमच्या इगोर्जेनान जेजू लागीं आनी तेंच कोत्ता. निमणे आंकवार मारियानी तिचो घरकार जुजे देव तेंपलां सोदता आनी जेजू मेळ्ळो. तुज्या भुरग्यांक तूं सोदता इतलो तेंप आनी ती तुका मेळना. ना म्हजो डॅडी आयकपाचो ना, डॅडी आयकपाचो ना, तो आयक ना, सोद. 1 दीस जाले, 2 दीस जाले, 3 वर्सां जाले, सोद ताका. तो पिता आमचे आयको ना ना ना, सोद. गो टू द चर्च, माग ताचे पासत, केन्ना तरी मेळटलो. हो आमचो भावार आनी तुका सोदता तो जेजू आयज आल्तारार मरता. ताचेच लागीं मागुया, कित्याक तो आमच्या सगळ्यांची काळजां सोदता आनी सोदता आनी तुका मेळोवन दिता. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमच्यो गरजो आमच्या देवा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. सासणीक मोगान एक जाल्ल्या गो बायलेच्या सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परम संस्काराच्या बळान लग्नीक जिविताची वाट चलोवंक तांकां कुरपेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. आयज आवय बापूय निस्वार्थी मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग करतात. हे तांच्या निस्वार्थी मोगाचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. बोगसणेन आसून आयज कितलेच घोराबे तुटून पडल्यात. सगळ्या घोराब्यांनी बोगसणे दिवपाचें आनी घेवपाचें मन निर्माण कर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक खरो मान दिवूंक तांकां खालती रावून तांच्या कोश्ट्या त्यागाची
बरी फळां तांकां सदांच चाकूंक दिवंक तांच्या जिवितांत खरो संतोष दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. मोगळा बापा थोडी मागणी तुज्या पांयां सोशीन दवरल्यात आनी आमचें कुटुंब तुज्या पांयां सोशीन दवरता तें मानून घे म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Sorvespora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Kurani otmo tuka dita baba, Kurani otmo tuka dita baba. Sorvespora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Tuż amcia odmian razwórcuj Baba, Tuż amcia odmian razwórcuj Baba. Sorvespora manun ge amci dana, manun ge amci dana. Tuce seve somol bigam Baba, Tuce seve somor pita bapa, sorvespora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या आनी आख्खे भविसुबेच्या देवाक सोरेस्पोर मानून घेवं. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमची कुटुंबां तुजे कुरपेन आनी शांतीन बोर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्पोरा थंय उबारता. सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळ्यान सोर्वदाय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या ओनून शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुनोजोवन पुनोगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Surgami संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकाचें बोगसोने मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घूट पोरगोटुया, तुझें मरण आमी समोरता, तुझें पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचान पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोश जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकीयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार व्हड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन ते धर्मदुता आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोरपोत वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या कुटुंबाचो दर एकल्या वांगड्याचो उगडास काडून तांचे पासत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान तेरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कांडी सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
सोचियत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आस्त्या तोंडान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Zakun pole यादोडसा काजाक तुमच्या लागल्याता बागोयात मोच्या रोगतान आमचे गाडी सोत्रेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे गाडी सोत्रेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता कोण मोशे मास्काता लोगोत मोशे पियेता तो मोशे सोवे रावता हांव ताच्या सांगाता आमचे गाडी सोत्रेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे गाडी सोत्रेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता गोडीभोर दोळे बंद करून कुटुंबाचें देणें दिवपी आमकां सगळ्यांक तोच जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताका आमी दिनवासुया दोरेका वांगडे बसत आमच्या कुटुंबांतले आनी ह्या कुटुंबान सदांच आमचे संबंद अदीक आनी अदीक घट करूंक आमी ताचे सामकार निचीव घेवया.
उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, स्वर्गीचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली. तो दिता ते घोटायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्या मदें पवित्र कुटुंबाची देकी पोरमणे जिवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय ती इनाम जोडूंक आनी सासनाक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयचे मिसाचे येजमानपण चलोवपी फादर इगन लोटले सेवेर ऑफ द वर्ल्ड फिरगोजेचो पातकूर ताका हांव दिनवासता. ताणें हांगासर येवन उतराची मोडणी तशेंच ह्या नोवेनाची मीस करून आमकां उत्तेजन दिलें. आमचे घोराबे फामिलींत आमी ओदीक आनी ओदीक मोगान समजिकायेन तशेंच आमचे संबंद घोट आनी मजबूत करूंक. कांय कळवण्यो. आमच्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणीच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार बर्सीस डेस्क ऑफिस हातूंत वचून तुमी कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक जाता. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम कोमेताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणुभव तुमी घेवचो. नायट विजील हांगासर आसा नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा रातच्या 9:30 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. नोव्हेंबराचे 18 शुक्रारा सांजेच्या 4 वाजता मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयता. त्या मिसार आमी सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचो पास आसनात. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. व्हीलचेअर्स आसतलीं जांकां चलूंक जायना तांकां बसून माटवांत येवन बसूंक. तशेंच त्या दिसा 5:15 मीस आसचें ना. आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगा बायबल डायरी इंग्लिजीन तशी कोंकणीन मेळटात विक्रेक. पादाग्नेला उदेशी जायते उपकार हांगासर मेळटात. हातूंतलो एक उपकार वाचता. मारिया डायस आल्दोनांत हांव बरयता. म्हज्या 21 वर्सांचो पुताक 2015 वर्सा आर्थरायटीस पिडा जाली. 7 वर्सां ताका ही पिडा आसली. ओतुमरांत ह्या वर्साक तो सामको चड बरो ना जालो. हांवें मानेवंत आग्नेलाक मागणें केलें ताका तुज्या फेस्ता पयलो बरो कर म्हूण आनी तो बरो जालो जाल्यार हांव सगळ्यांक कुळीत करतली म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजो पूत सारको बरो आसा. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनच सांताचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. उपकार मेळूंक मागणें म्हणूंक आमी सगळीं उबी रावया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान थावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुद्बरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुज्यो गरजो सांग. एक खुणा खुशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणात.
अगणित काकुतच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सरशी तुझ्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फाव कर फाव कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेची उगोट परगोट नेवदेशी गोड पोटणे उद्देश मागता मागता आमच्या सुम्या आमच्या सभेची जेजू क्रिस्ताची नावी क्रिस्ताची नावे आमेन आमेन मानेवंत आग्नेल माग आमचे पासून मिसा उपरांत पिडेवंतांचेर मागणे आसतले इगोर्जेंत सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमचे कुटुंबा सवे तुमचे संबंद तिराव तुमकां धाडटा देवाचे उपकार जेजूच्या भोगता तुझे नाव आज पोचोटा निसोदनी कोळी तू जावन आसा स्वर्गाच वाट दाखयता निसोदनी कोळी तू जावन आसा स्वर्गाच वाट दाखयता उल्हास आमचे देवा मुखार बोळ्यो तुका आदारा उल्हास आमचे देवा मुखार